लुका प्रमाणे सुवार्थ मनशा पुताचे येणे सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो। भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातालो। अंतराळाच्यो शक्त्योस लखतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले। तेदवा मनशा पूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन खुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो। ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमचे सडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया। अंजुराच्या रुखांतावन फाट उपरांत जेसून तांकां ही ओपार सांगली। अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां आंकड्यो फुटून पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात। तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना। अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात। जागृत आसूंक सत्राय, तुमचेरच सत्रायेचो धडो दवरा। फेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोन्यांत आनी हे जिणेच्या राठावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडले बरे तुमचेर येत। संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतालोच। देखून घडची आसात त्या सर्व घडींतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा। दिसाचे तो देवळांत शिकोवन आसतलो पूण सांज जाताच शहरा भायर वचून रात सगळी ओलिवेत दोंगरार करसितलो। लोक सक्कड फांत्यारच उठून ताची शिकवण आयकूंक म्हूण देवळाक येतालो। आमेन।